म्हणजे जिथे हांव कोणाक बोगसूंक जावना जाल्यार कित्याक जावना थोडी फावटी जायते फावटी हांव तूं सारको आसता आसल्यार म्हाका बोगसूंक साथ देगे मुसूर अनेकले बरें जाता आसतना अनेक तालेंत आसतना अनेकलो वाडत येता आसतना म्हाका सोसूंक जायना ह्या मुसरा खातीर मरोवंक देवाचें उतर आपणे दिता पोट मारची थोडी फावटी हांव सारकें दाखोवच्या खातीर म्हाका हांवें वचोवच्या खातीर हांव पोट मारता हे संगतीक मरोवंक उलो दिता आमी हेरांच्या पदका विशयी चिंतचे नाका हो खरेंच मेळ जावन आसा पूण म्हजेच विशयी तर गुन्ह्यान अर्थ करून घेवंक आज हो खरेंच मातसो वेळ आमकां अवकाश दिता क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या बोनो बहिणीनो करिज्म जावन आसा एक विशिश्ट वेळ म्हाका पयलें ल्हान आसतना करिज्म म्हळ्यार मस्त बेजार जातालें कितें आसना न्ही गे गम्मत पुरो रावतात काजरां प्रोग्राम पुरो रावता एक ड्रायव्ह म्हणलें बरें वेजिटेबल तर काही जेसड जावन अशें जायतीं चिंतपा आसतना कर्ज म्हळ्यार क्रिकेटाचो एक सुकी धाड म्हण येता हांव चिंता तुमकां बगना म्हणून बगता गे आतां म्हजें चिंतप चेंज जालां म्हाका बोबीनो करिज्म जावन आसा एक पवित्र वेळ मात्र न्ही आमी इतल्या प्रोग्रामान बिजी आसून आतां करिज्म म्हळ्यार एका रितीन बैल्या वरोवणेच्यागी आमची आत्म्याची वरोवणी करचो वेळ आमचेच भितरेचें गोंय विदीन आवर सेल्स भितर वचून आमकांच नियाळ करचें जाता इतलें भितरेच्या मुखांतर देवाक अनुभव करचें एक इगर्ज मतेन दिल्लो एक गिफ्ट म्हणून सांगेत एक पवित्र वेळ म्हणून सांगेत आयज नियाळ करता आसतना करिज्माचो वेळ दुसरी आसता आसतना इगर्ज मत आमकां एक विंसवणी करच्याक उलो दिता केंची विंसवणी सारकी विंसवणी न्ही सूख विंसवणी सारकी विंसवणी करूंक उलो दिता हांवें तुमकां आदीं सांगलां हांवें भुरग्यांक घेवन टॉक दिवंक आसल्यार एक सवाल विचारचें तुमी पातक केल्यार कोणाक कळटा म्हणून तुमी पातक केल्यार कोणाक कळटा म्हणून आनी भुरगीं जायती आन्सर दितात पप्पा मम्मी कडेन जाता याजा कडेन जाता टिचरां कडेन जाता अशें जायती आन्सर दितात पूण थोडीं भुरगीं हुशार आसतात आनी ती म्हणटात आमी पातक केल्यार आमकां कळटा सारकें गे आमकां पटी मारूंक जाता गे जायना देवा कळटा देवा पटी मारूंक जाता गे ना आमी देवाकी पटी मारूंक जायना म्हाकाय पटी मारूंक जायना त्या खातीर भुरग्यांनो हांवें सांगचें तुमी तुमकां चीट करूंक वचनाकात डोंट डू दॅट आनी चीट करूंक जायना देवाक चीट करूंक वचना देवाक चीट करूंक जायना जर तर तुमी करूंक गेले तर चुकून पडटल्यात तुमच्या हातांत आसा बरें आनी वायट तूं डिसायड करता कोणीच येनात आसूं पुरो सपोर्ट पॅरंट्स आसूं पुरो धर्मीक आसूं पुरो टीचर आसूं पुरो सपोर्ट आसतली पूण डिसायड करूं येतना तुवें डिसायड करचें बरें तुज्या हातांत आसा वायट तुज्या हातांत आसा जर तर तुवें बरें विसरून काडली बऱ्या पावतलोय जिखतलोय वायट सूख विसरून काडली तूं चुकून पडटलोय पळय म्हाका बाबेनो हेवटी आमी विसरून काडली तर मागीर आमी कितलें प्रयत्न केले तर त्या परफेक्ट म्हळ्यार त्या आसल्या स्थितीक येवं पावूंक जायना म्हाका कळीत आसा हांव पडुल्लो पडून जावन ऑपरेशन जाल्लें पडून जालीं 4-5 वर्सां आदीं पूण पडल्या उपरांत आतां कितेंच करूंक जायना विशेश एका रितीन आनी कितें दुखता पांय कित्याक हेवटी फ्रॅक्चर जाल्लो तो फ्रॅक्चर हांगा डॉक्टर आसा सारकें न्ही गे वय त्या स्थिती येवंक पावूंक जायना त्या खातीर आमी करची विंसवणी सारकी जावंक जाय आनी हेचे पयलें वचप आमकां सांगता मोइजे प्रवादी लोकांक सांगता कितें पळय आज हांव तुमच्या मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरतलो विंसवणी तुमची तुमच्या मुखार हांव दवरतां जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख हांव दवरतलो जाय जाल्यार विंसरून काडा मगाच्या बोबयनो अनेक उतर अशें आसा तुमच्या मुखार आशिर्वाद आनी शिरप हांव दवरतां खंयची विंसरून काडटले तुमी शिरप वा आशिर्वाद आशिर्वाद न्ही गे त्या खातीर तुमी आयल्यात तुमी विंसरून काडटले शिरप न्ही बगार आशिर्वाद विंसूंक जाय जिवीत न्ही मरण सूख न्ही दूख मगाच्या बोबयनो तशें जाल्यार कितें करूंक जाय म्हजे 3 संगती पयलें जावन सांगता पयलें जावन तुका जिवीत जाय सूख जाय देवाचो मोग करूंक जाय सगळें तुज्या काळजांत मनांत देवाचो मोग करूंक जाय न्ही अन्य देवाक त्या वेळार जातलें आनी म्हजे प्रवादी सांगता निजा देवाचो मोग कर साध्य गे जाता मस्त कश्टाचें देवाचो मात्र मोग कर न्ही अन्य देवाचो दुसरें जावन सांगता ताज्या वाटेनी चलोवंक जाय कितें तो सांगता त्या वाटेनी वच सूख वाडटली तर तूं पडटले तुका जिवीत आसचें ना सूख आसचें ना ताणें दाखयल्या वाटेन चल तिसरें जावन सांगता ताजे उपदेश पाळ कायदे पाळ नियम पाळ
तेतना तूं जियेतलोय. वय मगाचे भयणो, तीन संगती आमकां मैज येत आसतना आयचे शुभ वर्तमान कितें सांगता. शुभ वर्तमान तशेंच वाक्य अशें आसा, जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडयतलो, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडयता तो आपलो जीव निजायकी वाटयतलो. पळय अपुरबेचें चिंतप. मग भयणो पळयात, जर तर कोणाक खुशालकायेन जिवंक जाय, आरामेर जिवंक जाय, आपणा सांगले बरी जिवंक जाय, तो मरतलो. मुखार जिवीत आसचें ना. जो कोण सदांनीच मरता, ह्या वेळार मरता, सदांनीच मरता, तो जियेतलो. बरें चिंतप आमच्या मुखार. मग भयणो त्याच खातीर जेजू आमकां सांगता, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. क्रिस्ताचो पाटलाव करीत जाल्यार क्रिस्ताचो कुरीस पाटलाव करीत तर म्हजो कुरीस व्हरूंक जाय. केदाला सदांय आमी तोटेपटी आमच्या कामाक रजा विचारता न्ही गे, पूण जेजू सांगना तशें. सदांय कुरीस व्होवंक जाय. कितें तें कुरीस जावं पुरो मोगाच्या बोबयनो. पयलीं जावन आमी पळयता मोगाच्या बोबयनो, कुरीस जावन आसा एटॅचमेंट. जर तर तुका जीव जाय, जीक जाय, क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक जाय, तुजो कुरीस वय सदांय पयलो कुरीस जावन आसा एटॅचमेंट. एटॅचमेंट खंयच्याक? संगतींक. थोडी तत्वांक आमी इतलें पटलां पडटा की ते तत्वाच्या पटल्यां पडून आमी त्या एटॅचमेंट जाता. थोडे संगतींक जावं पुरो, थोडे वस्तूंक. थोडी वस्तू म्हाका मस्त लायक जाल्यार हांव खंय गेल्यार तितू वस्तान येता. जावं पुरो म्हाका पसंद आसली, थोड्यांक असलें कार पसंद म्हळ्यार तेंच जाय, एटॅच. जावं पुरो थोडें जेवण, थोडीं हॉटलां, आनी कितें जावं पुरो वस्तू, जावं पुरो मनशां. थोडे फावटी आमी एटॅच जाता मनशांक. तो मनीस सर्वच जाता. ते मनशाक हांव पयशेचे म्हळ्यार म्हाका मासात हांव आडात हांव मास काडले बरी दूख येता न्ही, तशें जाता. एटॅचमेंट जो जावं पुरो सदांच हांवें होवंक जाय जाल्लो कुरीस, म्हणजे त्या एटॅचमेंटांत हांव भायर येवंक उलो दिता. दुसरें जावं पुरो कितें हांवें उलोवची उतरां, लँग्वेज. पळया मोगाचे भयण, आमकां कळीत जाता थोडे फावटी आमी जियेत आसतना खंय जावं पुरो थोड्यांची लँग्वेज कितली बरी आसता न्ही गे. मोगाचे भयण, हांव उलोवची उतरां जायती प्रभाव उरता. थोडींची उतरां बरींच आसनात, पसंद जायना. एका रितीची उतरां ती कितें गी म्हाका दादूसकाय हाडिना. हांवें उलोवची उतरां मोगाचे भयणो मस्त गरजेची. थोडे फावटी असले कुरीस म्हजें तें आसूं पुरो, लँग्वेज म्हजी बरी लँग्वेज ना, पूण बरी विसवणी करच्या खातीर उलयता आसतना म्हजी उतरां जाय बरें, हेरांक प्रभाव घालचे खातीर, हेरांक बरें करचें. हेरांक हांव जायते फावटी हेरांच्या विशयान वायट उलयतां. वायट उलोवचें म्हजें तें आसा संवय जाल्यार जेजू म्हणटा त्या संगती मोर तूं मरोंक जाय, कित्याक जिवीत आसा. सारकी विसवणी कर, हेरांचें नांव पाठ करचें म्हाका संवय आसा. जर तर त्या संवयक मोर तूं मरत तुवें, कित्याक तुका जिवीत आसा. जावं पुरो हांवें उलोवची उतरां. म्हजे भयण, हांवें चिंतपां थोडे फावटी मस्त प्रभाव करता. चिंतपा वरवीं आमी जायते फावटी आमी वायट सूख विसवणी केल्ली आसा. म्हजें चिंतप नेगेटीव, एक फावटी नेगेटीव कितेंय विशय जावं कोणीय उलोव, हांवें उलोवचें नेगेटीव तो ना, पॉझिटीव उलय, विसवणी सारकी कर. नेगेटीव चिंतप जाल्यार ताका मरोंक जाय, कित्याक जिवीत मेळचे खातीर. आनी नेक्स्ट आमी पळयता हांवें धरचें हट्ट. हांवें सांगलें बरें जायचें, हांवें सांगलें चिंत. थोडी फावटी आमी चिंता मोगाचे भयण, आमकां प्रायज जाल्या, म्हाका थोडी प्रायज जाल्या, पूण तुमकां म्हज्या चड प्रायज जाल्या. थोडी फावटी प्रायज जाता आसतना, उतर प्रायज जाता आसतना इतलें हट्ट जाता की ना हांवें सांगलेंच जायचें. थोडे फावटी भुरग्यांची मत म्हणटा आमी प्रायज जाताना सारकें सूख ना, पूण हांवें उलयलेंच, हांवें सांगलेंच जायचें ना, हट्ट धरचें, हाका मरोंक जाय म्हणटा. थोडी फावटी एक्सेसिव्ह डिझायर, आशा इतली डिझायर आसा की म्हाका मेळत जेता त्या आशा खातीर हांव कितेंच करूंक फाटीं सरना, ताका मरोंक जाय म्हणटा. ताका मरचे मुखांतर आमकां जिवीत आसा म्हणटा. आनी कितें नेक्स्ट अन्य देवाच्या पटल्यानीचे. म्हजे भयण, थोडी जाण अजूनय येतात टेंपलाक, अजून येतात, सारकी वाट धरचे बदलाक सूख वाट धरतात, पुजा अन्य देवाची पुजा करतात. ना, निज देवाची पुजा करूंक, निज देवा पटल्यान येवंक आपण आसा. जायते फावटी अहंकार म्हजे ते आसता, वडपण आसता. जावं पुरो हांव ग्रेस्त आसूं पुरो, तालंत आसूं पुरो, म्हजे तें जायते वडपण आसूं पुरो. आनी ह्या वरवीं हांव कितें जाता, अनेक म्हज्या भाव भयणीक हांवें कील म्हण भाव पळोवचें आसा. ही मनस्थितीत हांव भायर येवंक उलो दिता. बोगसाने
बोगसूंक जायना चिंत्या मगोचे भयणो म्हजे जितेन हांव कोणाक बोगसूंक जावना जाल्यार कित्याक जावना थोडी फावटी जायते फावटी हांव तूं सारको आसता आसल्यार म्हाका बोगसूंक साथ गे बोगसूंक जायना जाल्यार ह्या संगती मरोवंक वापयता कित्याक जिवीत आसा मुसूर अनेकले बरें जाता आसतना अनेक तालेंत आसतना अनेक वाडत येता आसतना म्हाका सोसूंक जायना ह्या मोसरा खातीर मरोवंक देवाचें उतर आपणे दिता पोट मारची थोडी फावटी हांव सारकें दाखोवच्या खातीर म्हाका हांवें वचोवच्या खातीर हांव पोट मारता ह्या संगतीक मरोवंक उलो दिता आळसाय आमी जाणाव आळसाय आमचें जिवीत डिजास्टर हाडटा खंयचें जिवीत डिसिप्लीन ना शिस्त ना तें जिवीत डिजास्टर हाडटा ह्या संगतीक मरोवंक उलो दिता अशें जायतीं म्हणजे तें असलीं पथकां घडत आसा सदांचीं पथकां जेजू म्हणटा डेली सदांचें तें तुमच्यो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवं म्हाका बाबा आमी हेरांच्या पथका विशीं चिंतचें नाका हो खरेंच मेळ जावन आसा म्हज्या पथका विशीं कित्याक एक आपूट वेळ एका जाग्यार बसोंक आनी म्हजेच विशयेन नियाळ करूंक म्हजेच विशयेंत गुण्यान अर्थ करून घेवंक आज हो खरेंच मातसो वेळ आमकां अवकाश दिता वय म्हाका भयणो विसवणी आमच्या हातांत आसा एक दीस एक प्रोफेसर अशें सांगतालो तुमी जायचे जाल्यार मोवाच्या मुसाबरी जाय न्ही मेल्ले मोडे खावच्या मुसाबरी न्ही मेल्ले मोडे खावच्या मुसाबरी बागार मोवाच्या मुसाबरी कित्याक मोसो मूस एका झाडांत एका फुलांत अनेक फुलां बसता आनी गोडशें शेवंता शेवल्या उपरांत कितें करता हेरांक दिता एका हनीबीचे एका मोच्या मुसाचे पूण मेल्लो मोड्या मोसका कितें करता तो फुलांचेर बसना गोडशें कांय ना पूण मेल्ल्या मोड्याचेर मात खंय मोडे आसा तें येता आनी खंयच्या उपकारना मगोच्यो बोबयनो आमी जिवनचें जिवीत मोट्वें सोंपें बऱ्या रितीन आसूं कुशलकायेचें वय हेरांक दुखय नासतना सोड बक्षणे करचे मुखांत कित्याक अशें हांवें सदांच ल्हान संगती मोर्च्या मुखांत म्हाका जिवीत आसा आख्रेक आयचें शुभ वर्तमानांनी वचपाचें सारांश आयच्या किर्तनांत आसा दुसरें परे अशें सांगता ह्या वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता ताजे पानां केदींच भावनांत आनी हातींतलें सक्कडी सफळ जाता कितें रूख जावन आसा आमी मोगाच्यो बाबयनो आनी वळचें न्हय ती देव जावन आसा केन्ना त्या रुखाचें फाळ त्या न्हयत आसल्या रुखाक चिडकोन रावता लागीं रावता तो रूख कसो उरता पांचवो उरता आनी फळ दिता आमी जाय त्या रुखा बरें देवाक एटॅच रावन आसल्यार प्रतिफळ भरपूर रितीन दिता त्या खातीर खरेंच वेळार सारकी विंचून काडया आनी देवाक लागीं जावया तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया